नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजितकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। भटक्या गोरवांक लागून अपघातान मरण आयल्यार संबंधीत गोरवाच्या दनयाचेर जातलो गुन्यांव नोंद फुडल्या अधिवेशनात हाडटले कायदो। मात जर कामधेनू येवजण अंतर्गत गोरवांचो समावेश असल्यार दनयांक लाव मेळपाचो बंद। पर्यटनाच्या बदलत्या पद्दतीन सध्याचे कायदे प्रभावी ना, ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटेची जाप। रस्त्याची स्थिती इबाडल्या ताचो अभ्यास करप पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी। सुदीन ढवळीकारूच पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हूण योग्य, मंत्री बाबुशाचे विधान। नुस्तेमारी हंगाम सुरू, मात वायट हवामान दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें। नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां तें परवडना, बोट धन्यांनी उक्तायली खंत। कारवार कोडीबागची काळी न्हंयचेर आशिल्लो आदलो पूल कोसळ्ळो। पुलावेल्यान वचपी ट्रक न्हंयेन ड्रायव्हराक वाटोवपाक यस। विनेश फोगाट पॅरिस ऑलिंपिकांतल्यान अपात्र, भांगरा पदक जिखपाचे सपन उरले अपुरे। आतां खबरो विस्तारांत। हाचे फुडें भटक्या गोरवांक लागून अपघातान मरण आयल्यार संबंधीत गोरवांच्या दनयाचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो फुडल्या अधिवेशनात हाडटलो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें आश्वासन। मात जर कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर त्या दनयांक ह्या येवजणेचो लाव परत मेळचो ना, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। फाटल्या 5 वर्सांत भटक्या गोरवांक लागून जाल्ले 73 अपघातांत 13 लोकांक मरण आयले। मात ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचेरूच केसी नोंद जाल्यात असो धक्कादायक खुलासो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत करून अशा प्रकरणात गोरवांच्या दनयांचेर कारवायेची मागणी केली। फुडल्या अधिवेशनात अपघातांत मरण आयल्यार संबंधीत गोरवांच्या दनयाचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो हाडटा अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सांत अकॉर्डिंग टू द आन्सर। 73 एक्सिडेंट जाले। आतां जो खंवसता ताजेर केस घालता तूं? हें दिस इज व्हेरी ऑड न्ही। अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली, तो मरता, केस ताजेर जाता ना। स्पीकर सर, हाजे खातीर हांव एक मागतां, एक द रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज। तुज्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स। 24-25 7च लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट। कितल्यो बॉडीज आहा? 191 पंचायती आहा, कितल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आहा। हातूंत 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल। आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात। रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना, पूण आमी होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आहा, हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता। पण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता, आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की 7 हेज्यो थोड्योच पंचायती करता, ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता, MOU करून आमची ती गोरवां उखलतात, ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता। ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना। पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आवट काडपाचे विचार करता। म्हणजे एक मानाधीक आमदारान म्हटलां त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता, परत ती केस कंटिन्यू उरता। कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना। जर एखाद्या गाडयेपणा गोरू मरत जाल्यार तो आपले गोरू म्हणून येता, म्हणजे आपली गाय ती, आपलो बैल तो, आनी तेज्या आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता। 25,000 रुपया दी, 50,000, नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचें पडटा। हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता। गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा
आमी म्हणटा की हें तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना. त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता. कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा. आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता. मात जर भटक्या गोरवां मदीं कामधेनू येवजणे अंतर्गत लाव घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर संबंदीत दनयांचेर कारवाय ही जातलीच. तशेंच तांकां ह्या येवजणेचो लाव मेळपाचेंय बंद जातलें अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलें. आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेल्या म्हणजे दूद काडून जाल्यार काय तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा ते दूद काडलें काय ना दूद काडलें काय सोडून दिल्यो म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलां आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता ताका चीप लायिल्ली आसता कानाक चीप लायिल्ली ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला तें नोटिफिकेशन तो काडटा तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता. हांगा आय एम टॉकिंग बेसिकली ओनली ऑफ एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जाता कोणा खातीर? एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हण ताचे खातीर. गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना मनीस मरता आनी वता. तुम्ही कायदो प्रपोज कर तुम्ही कायदे अशेच हाडटात मरे फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे हो हाडा मरे तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात. कायदो करा मरे तुमी म्हाका करता म्हणून सांगलें आमी ना स्पीकर सर अश्युरन्स दिया तुमी कायदो ड्राफ्ट आमी करता. फुडलें सेशन जेन्ना जातलें पळय न्ही तेन्ना आमी एक कायदो जो आहा पळय त्याच्या खातीर आनी ताका बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका ती पंचायतीच्यान जावचें ना. प्रोविजन सगळे करता आमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत घेवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्यटनाच्या बदलत्या पद्दतीन सध्याचे कायदे प्रभावी ना ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी योरे आलेमांव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिली. सध्या लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती जाणून घेवपा खातीर उक्तो दवरिल्ल्या गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखरेख कायद्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी योरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या माळयेर प्रश्न मांडलो. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडोय उणो जायत चल्ला असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. What criteria your department or the center of Naslar Law School University, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill? What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? हाचेर जाप दितना बदलत्या पर्यटनाचे पद्दतीक लागून हे पर्यटन विधेयक महत्वाचे आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सभाघरांत सांगलें. बेकायदो पर्यटक दलाल आनी हेर गैरकारभाराचेर कारवाय करपा खातीर पर्यटन वेवसाय कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आयच्या तारखेन कोविडाच्या मागीर जेन्ना वी स्टार्टेड टॉकिंग डिफरंटली वी रियलायज दॅट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस वी नीड टू बी देर वेर द वर्ल्ड इज रिचिंग एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. आयच्या तारखेन स्पीकर सर आमच्या कडेन दोनूच लेजिस्लेशन्स आसा. द गोवा दमन एंड दीव रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 which provides for registration of people, persons, trades dealing with tourist activities and for matters concerned with therewith. आणि दुसरा आसा स्पीकर सर द गोवा टुरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001 which deals with protection and maintenance of the tourist places as notified by the government from time to time. हे दोन सोडले स्पीकर सर जाल्यार आमचे कडेन एक्ट हातान ना. आता स्पीकर सर ओवर द इयर्स with so many advances which have happened in terms of technology, emergencies of new law, procedures, it is time, Speaker Sir, that with these changing concepts and tourism practices, these acts have almost become obsolete. And that is why, Speaker Sir, since they are not in consonance with the changing times, it is time for us to look at the current drawbacks in the current legislations. Speaker Sir, आयच्या तारखेन current legislation जेन्ना आमी म्हणटा ताका कोणो ना. आम्ही समज मेल प्रॅक्टिसीस घेतले इलिगल टाउट्स तुमीच म्हणटात एक्शन घेतले कायदो दुरुस्त केल्लो ना. स्पीकर सर इलिगलिटीज ज्यो जाल्यो त्यो टायम बाउंड आमी एक्शन घेवंक शकना. प्रोविजन्स आसा ते इनएडिक्वेट आसा आनी ताजे खातीर
टुरिजम सेक्टरा प्रमाणे आमकां करतले वाड जाल्यार हें बील हाडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फकत पणजेच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. ताचो त्रास लोकां बरोबर आपल्याकूय जाता. हालींच डांबरीकरण केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्या. ताका आपूण कितेंच करपाक शकना. ताचो अभ्यास करप PWDची जबाबदारी म्हूण पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. सुदीन ढवळीकार PWD मंत्री म्हूण योग्य आशिल्ले अशें आपल्याक दिसता अशें ताचें म्हणणें. फाटल्या दिसांनी टार केलेलो टार एक्चुअली वॉच्ड ऑफ in just one rail. I don't know, they said it was only a single layer and all. They will look into it. Please. Arre Baba, this is a matter of PWD, it is nothing to do with me. You all are asking me questions which is not pertaining to me at all. So whatever is there within their scope of work, they will have it done. लोकांक त्रास जाता, लोकांक पणजेकारांक त्रास जाता, पणजे येवपी लोकांक PWD डिमांड फायनली लोक म्हणटा की पणजे आम्ही गाडी चलयता न्हू, आमची गाडी आहा, लोकांची गाडी आहा. आय अंडरस्टँड दॅट वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम what people are facing, but that is the reason what I am trying to tell you. It is a job of the PWD basically. PWD will look into it. Why basically the road has washed off. I will not comment on anything. I am not a technical fellow to comment on anything. So let them basically PWD see. There must be some this thing as far as the tender process is concerned. What are the terms and conditions that let PWD look into. You all only see Panjim. You don't see full Goa. गोंयासारखे हा रस्ते ते म्हाका सांग पयले सद्या. Everyone is complaining about the roads. I am also complaining, no? आता सुदीन ढवळीकर म्हणपाक लागले आम्ही तो वाहन वचपाचें उरलें म्हणटा, इतलो पास पडलो म्हणटा. आता तो PWD मिनिस्ट्रान चड बरें आसलें कशें दिसता. सो ही मात PWD खात्यान हा CM ओके. सो CM बेसिकली विल लुक इनटू दिस व्हॉट इज द प्रॉब्लम. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन हिज पोर्टफोलियो. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाला. मात वायट हवामान दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें जातात. नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां तें परवडना. बोड्डनी विनय तारीन खंत उक्तायली. मजगतीं 4 वर्सां जालीं कुटबॉनां नव्यान जेट्टी बांदून, मात आजून मेरेन ह्या जेट्टीचें उक्तावण जाल्लें ना. योग्य साधन सुविधा ना म्हूण नुस्तें वेवसायीक बेजार. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाला. मात वायट हवामान आनी दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें जातात. कुटबॉन जेटीवेल्यान 30 बोटी दर्यांत गेल्यात. मात जाय तशें नुस्तें मेळूंक ना. तशेंच नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां तें परवडना म्हूण बोड्डनी विनय तारी सांगता. तोंड नस्त जे रिवर माउथ आसा, सो ताजे एक प्रपोजल आमचे पेंडींग आसा. ताजे ऑलरेडी मिन्स वर्क एक्झिक्युशन स्टार्ट जाल्लें, पण कांय कारणाक लागून ते मागीर स्टॉप जालें आनी आजुनूय ते तशेंच आसा. सो बोटकारी वाट पळयता की आमची केन्ना हें ब्रेक वॉटर चालू जातलें काय म्हणून. पण नॅचरली ओन पोरूच्यान म्हाका दिसता पोरूय मातसो आमकां रिलीफ मेळ्ळो नुस्त्याचेर, आनी ओनूय नस्त आमचें बरें आसा. पण दरू मातसो खवदळिल्ल्या कारणान नुस्त्याचें कांयच कॅच अवेलेबल ना, म्हणटकीच बोटी चड अशें इंट्रस्टेड वचना. आनी दुसरें म्हणजे जी रेट पळय आसा नुस्त्याची जावं आमची सुंगटाची सामकीच कमी जाल्ली आसा. मोर दॅन 50% कमी म्हणटा तशी जाल्ल्या. इवन लास्ट सिजनाक आमी बांगडो हॉरिबली म्हणटा ते भशेन सवाय दिल्लो आसा. सो ह्या हितून आमकां वर्कआवट करप मातशें डिफिकल्ट जाता. सो आजून लेबर प्रॉब्लम म्हणटा तसो, रेटीचो प्रॉब्लम आनी हे बाकीचे जे पळय प्रॉब्लम आसा, सो आमचे खंयचेच प्रॉब्लम सुटावे जायना अशें दिसता. 4 वर्सां जालीं कुटबॉनां नव्यान जेट्टी बांदून, मात आजून मेरेन ह्या जेट्टीचें उक्तावण जाल्लें ना. लाखांनी रुपया खर्च करून ही जेट्टी बांदला, मात हांगा योग्य साधन सुविधा लेगीत ना. हाचेर नुस्तेमारी खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता अशी खंत नुस्तें वेवसायीक विनय तारीन उक्तायली. आमची न्यू जेट्टी आतां म्हाका दिसता 16-17 ती कितें तरी म्हणजे रेडी आसा ऑलमोस्ट. आनी आतां इतलीं वर्सां ती आजून इनॉग्रेशनूच जावना तेजें. हय, सो ते आतां इतले पयशे, इतले करोडांनी पयसो खर्च करून आजुनूय जे म्हणजे प्रॉपर युटिलायजेशन जायना. डंप सगळे म्हणजे जे डंप आसा थंय दवरले वता. डिंगीज म्हणा, जाळां म्हणा, किंवा जे बोटी चालू ना ते बांदले वता. सो ती जर ओपन करून जर मेळ्ळी जायत जाल्यार हांगा पयलीं जो हें जाता प्रॉब्लम जाता तो मातसो सॉल्व जातलो. हय, म्हणजे कितें जाता, टॉयलेट आमची न्यू हें बांदून दवरला तेंच्यांनी रेडी, पण आजुनूय ऑपरेटीव ना. तेजो फॉलोअप चालूच आहा म्हणटा, पळोवया कशें तें. आनीक हें आमचो नंबर चड, वर्कर्स नंबर चड आसल्या कारणान ती फॅसिलिटी कितली गेली जाल्यार कमीच पडटा. आमी सद्या आसा कुटबण जेटीचेर. जवळ जवळ 1 तारखेक हांगा ह्या वर्साचो सिजन जो आसा फिशींग सिजन तो सुरू जाल्लो, पूण पावस चड पडिल्लो, त्याच बरोबर दर्या रफ आशिल्ल्या कारणान आनी हांगा मेन प्रॉब्लम जो जाता तो माउथ वॉटर जो प्रॉब्लम आसा, ताका लागून चड बोटी गेली ना.
त्याच बरोबर हांगचे लोकां कडेन जेन्ना आमी उलयले फिशर जे बोटकार आसात तांचे कडेन उलयले तेन्ना आमकां असो प्रॉब्लम समजून आयलो की ह्या वर्सा कॅची तितली ना आनीक जी नुस्त्याची रेट आसा सोलर सुंगटां जावं बाकीची नुस्त्याची रेट ती सामकी कमी आसा ताका लागून अजून पर्यंत बोटी गेले ना. जे पयलोच दीस जेन्ना जालो फिशींग सिजन तेन्ना कांयच बोटी हांगच्यान गेले ना. ताजे नंतर 2 दिसांनी फक्त 4 बोटी गेल्यो आनीक काल म्हणजे सद्याक 31 बोटी गेल्ली आसात. सगळे फिशरमॅन अजून ज्यो बोटी आसात त्यो देंवलना बोटी उदकांत आनी ते रावल्यात की तांकां कसो कॅच मेळटलो तांची रिपोर्टा प्रमाणे नंतर ह्यो हांगच्यो बोटी वतल्यो. पूण मेन जो ह्या वर्साचो सद्या प्रॉब्लम आसा तो नुस्त्याक रेट ना. हाका लागून अजून बोटी घालपाक म्हणजे फिजिबल जायना, दोनी मॅचअप जायना खर्च आनी हे. ताका लागून बोटकार म्हणटात की आमी अजून पर्यंत देंवले ना. आनीक कॅच ज्यो बोटी आतां गेल्ल्यो त्या बोटींकय व्हडलोसो कॅच लागलो ना. ही सद्याची न्यूज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतलांतल्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. पॅरिस ऑलिम्पिकान भारताचें आनीक एक पदक निश्चित जाल्लें आसतनाच एक वायट बातमी आयल्या. कुस्तीच्या 50 किल वजनी गटान विनेश फोगट हिका अपात्र थारायला. हाचे फाटलें मुख्य कारण म्हळ्यार भांगरा पदक मॅचीचे आदीं तिचें वजन वाडलां खंय. ह्याच कारणाक लागून विनेशाक अपात्र थारायला. विनेश फोगटाचें वजन मर्यादे परस 100 ग्रॅम चड आसा खंय. ताका लागून तिका अपात्र थारायला. सर्तीच्या नेमा प्रमाण विनेश रुप्या पदका खातीरूय पात्र थारची ना. तिने मंगळारच्या मॅची खातीर वजन केल्लें. नेमा प्रमाण कुस्तीपटूंक तांच्या वजन श्रेणीत रावचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारवार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर कोडीबादचे काळी न्हंयचेर आशिल्लो आदलो पूल राती कोसळ्ळो. तेन्नाच पुला वेल्यान वचपी ट्रक वतालो. पूल कोसळिल्ल्यान पुला बरोबर ट्रकूय न्हंयेंत कोसळ्ळो. ट्रकांत आशिल्ल्या ड्रायव्हराक वाटोवपाक पुलिसांक येस आयले. फोंडेच्या काजी इमारतींत आशिल्ल्या सत्यम फॅमिली शॉपी ह्या कपड्याच्या दुकानाक बुधवारा फांतोडेर उजो लागून बरेंच लुकसाण जालां. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान ह्या दुकाना लागसारची दुकानां वाटावली. मात ह्या दुकानांत आशिल्ल्या कपडे आनी हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां. आज 8 जावन 6 मिनटांचेर आमकां पोंडा कंट्रोल रूमान कॉल आयले की सत्यम गार्मेंट शॉप काजी बिल्डिंग नियर बोरकर पेट्रोल पंप थंय स्मोक भायर सरता म्हणून. इमिजिएटली आमी पॉयंटार गेले. ओपन करून पळयता ते शॉप ते ओनर येयल्लो ओपन करपा खातीर. तातूंतल्यान धुंवर आनी उजो तसोच पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. इमिजिएटली आमी टीम जी पॉयंटार पावली तेंच्यानी BA सेट घालून फर्स्ट रावटाक राजेश तेलवार, संतोष गांवकर लिडिंग फायर फायटर, सुरेश काकोडकर, अनिल बेतोडकर, प्रमोद गावडे आनी वामन गावडे हांच्यानी BA सेट घालून इमिजिएटली भितर वचून जो उजो पेट्टा तो कंट्रोल केलो. सो ह्या घडणुकेत दुकानातले कितलेशे लुकसाण जालां आसतलें सामान? लुकसाण म्हणजे त्यांचे सगळे तरेचे कपडे गार्मेंट्स आसले अजून आमी एस्टिमेट करूंक ना. सध्या जो स्टॉक जो तांचो भितर आसा तो ते क्लियरिंग करपाक चालू आसा. सो एकदा ते क्लियर जातून ते ओनरा कडल्यान मागीर कितली इनवॉयस बी आमकां कळटलें की कितलो एक्चुअली लॉस कितलो जाला. बरें, उजो लागपा फाटलें कारण कितें आसूं येता? कारण म्हटलें सध्या जो ओनर ते पॉयंटार जो प्रेझेंट आसा तो म्हणटा मे बी फाटल्यान इन्वर्टर आसा तांचो तो शॉर्ट बी जावन मे बी फायर जावन जाला आसत म्हणून. फोंडे तालुक्याच्या फोंडे शहराच्या मध्यवर्ती भागात आशिल्ल्या काजी इमारतीत आशिल्ल्या सत्यम फॅमिली शॉप या कपड्यांच्या दुकानाक आज सकाळी भीषण उजो लागला. ह्या उज्यांत दुकानाचे भरपूर मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. चवथ लागीं पावल्ल्यान दुकानांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवीन कपड्यांचो स्टॉक हाडून भरलेलो तो सगळो उज्याच्या भकीक पडलेलो आसा. सध्या हे घडणुकेत म्हणजे राती 2 हांगसरल्यान धुंवर येवपाक दुकानांतल्यान धुंवर येवपाक भायर सरलेलो. सो सकाळी जेन्ना पात्रांव हांगा दुकान उगडपाक आयलो तेन्ना भितर उजो पेट्टालो. नंतर ताणें फायर ब्रिगेडीक आपयली आनी त्या उपरांत हो उजो अग्निशमन दलाच्या म्हणजे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नियंत्रणात हाडला. हे घडणुकेत नक्की कितले रुपयांचे लॉस जालां तें अजून कळोंक ना. सो दुकान मालक गांवा भायर आशिल्ल्यान ताचो चलो आसा पूण अजून फायर ब्रिगेडीन ह्या उजो लागून जी घडणूक घडल्या दुर्घटना घडल्या त्याचो अजून एस्टिमेट करूंक ना. पूण सध्या तरी लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अंदाज आसा. उजो लागपाचें कारणूय अजून स्पश्ट जावंक ना. फायर स्टेशन ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करता. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक.
फाटले 2 म्हयने सेगीत पडपी पावसाक लागून पुराय गोंयांतली तशेंच मांद्रे मतदारसंघांतली शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांक लुकसाण जालां. तांकां बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण मांद्रेचो आमदार जी दारुलकरान शुन्य काळांत मागणी केली. चवथी पयली शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले म्हूण शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत आश्वासन दिलें. The attention of the House is drawn to the widespread damage of crops in Mandre constituency due to the recent incessant rains, which has left farmers in the state of disaster and anxiety. The extent of damage is immense, resulting in a huge loss for the farmers. The farmers require urgent assistance to compensate for their loss. The immediate step government intends to take in these regards. गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आख्या गोंय म्हटलं मांद्रे आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा सरकारान सगळ्यांची लॉस जाला जावं कुळागरां शेतां सगळें आमी गोंय एकच हें करता आमकां 40 लागता आनी सीएमान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय आमी सगळें दितले म्हणून. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात आमी फकत आवश्यक ID कार्ड दिवन टिळक मैदान वापरपाक परवानगी दिवपाक शकता. पूण संबंधितान साधन सुविधांची जतनाय घेवची पडटली अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वर्साचे फकत 30 दीस वापरांत वास्कोचे तिलक मैदान उरिल्ले 335 दीस हे मैदान वापरपाक कित्याक दिना म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत मांडिल्ल्या प्रश्नाक मंत्र्यान जाप दिली. मंत्री स्वता एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा आनी आज हे तांणी जे आन्सर दिला ताजे प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार 365 दिसांतले अरावंड 30 दीस हो ग्रावंड एवरेज ऑन एन एवरेज यूज जाला अशें हें जाता. स्पिकर सर, जेन्ना आज गव्हर्मेंट येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे हेतू कितें आसता की ताजो बेनिफीट पयलो म्हणटा तो सगळ्यान प्रायोरिटी वायज गोंयकारांक मेळचो आनी मॅचीजूय जावच्यो, नॅशनल मॅचीस जावच्यो, आमच्या भुरग्यांक ते पळोवपाक मेळच्यो, तांकां इन्स्पिरेशन मेळचें, हें सगळें आसा. पूण गोंयकारांकूय ताजो बेनिफीट जावचो हे सगळ्यान मोठो हेतू आसा. नाजाल्यार ग्रावंड आसून तिलक मैदाना सारकें तांकां यूज करपाक मेळना. सो म्हाका दिसता की खंय तरी सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी आ तिलक मैदान आमी 30 दीस यूज करता जाल्यार ताजे इतलो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून 330 दीस तो खाली उरता. सो तो खाली कित्याक उरचो, तो वायट एलिफंट जावपाक ना. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यान पयली डिमांड आसा की हें जें आसा हें आमच्या गोंयकारां खातीर ओपन आसचें. म्हाकाय दिसता की आमची गोंयची भुरगीं जीं आसात तीं भुरगीं खेळून सवरून आपले हेल्थाची पयलू काळजी घेवपाक जाय. तातूंत आमी तंतोतंत आमी 100% एग्री करता. परंतु फुडाकार घेणारो आसपाक जाय. आनी हो जो आमचें मैदान जें आसा स्पिकर सर, तें मैदान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ताजे प्रमाणे सगळे कांय गोश्टी फॅसिलिटी थंय आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसात. आनी हो जें मैदान जें आसा तें मैदान फक्त फुटबॉल खेळा खातीर आज त्या तरेची फॅसिलिटी अवेलेबल करून आमी दिल्ले आसात. आदरणीय आमदारान जर फुडाकार घेतलो म्हणून जायना, ताजे मेंटेनन्स, कारण आज आमी बरेचशा संपूर्ण गोंयान ज्या वेळाचेर आमी एक नजर मारता अशे तरेचे आमचे कॉम्प्लेक्साचे भायर विविध ग्राउंड्स आसात. त्या ग्राउंडाचेर आमी जर उगडे जर दवरले जाल्यार तातूंत तर जी परिस्थिती कशी निर्माण जाल्ली आसा ही आमी स्वताच्या उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेली आसा. म्हणजे जबाबदारी जो पर्यंत घेणारो ना तो पर्यंत स्पिकर सर ही सगळी मागणी जी आसा ती आमी तशी कन्सिडर करपाकूच शकना. आमदारान ते जबाबदारी त्या ग्राउंडाची घेवची. ताजे खातीर जो कोण येतलो ताका आमी स्पेसिफीक टायम सुद्दां जर जसो आमी बाकीच्या ग्राउंडा खातीर दिल्लो आसा स्पिकर सर, तसो सुद्दां आमी एक टायम ताका दिवपाक शकतात 4:30 to 6:30 हेजे दरम्यान. पूण तांची आयडेंटिटी कार्ड सुद्दां तितलीच मॅन्डेटरी आसतली. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गांवांत कोयराची समस्या सामकी गंभीर जाल्या. गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणांत साचिल्लो कोयर कुसून दुर्गंधी पातळ्ळा. ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची लेगीत भिरांत आसा. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गांवांत सध्या कोयराची समस्या
सामकी भयानक जाल्ली आसा. दिवचल सांखळे ह्या मेन रस्त्याक जोडून सरवण गांवांत वचपी अंतर्गत रस्त्याक कुशीक सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. ह्या कोयराक प्लास्टिका सयत सुको वलो आनी हेर प्रकाराचो कोयर साचिल्ल्याचे दिसून येता. सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान हो कोयर कुसून थंय घाणयुक्त वातावरण पातळ्ळां. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक सध्या नाक मुठीत धरचें पडटा. ह्या कोयराक लागून सध्या थंय जळाराय वाडल्या. ताका लागून मलेरिया, डेंग्यू ह्या सारकी भयानक दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. तशी भिरांतय लोक उक्तायतात. सध्या ह्या रस्त्या कुशीक कोयर साचिल्लो पळयत जाल्यार थंय सामकें विद्रूप चित्र दिसून येता. कोयर मुक्त अशी बडायो मारपी थळावे पंचायतीचे ह्या प्रकारा कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान थळावे लोक अजाप उक्तायतात. पंचायतीन हो कोयर बेगोबेग उखलून हो वाठार स्वच्छ करचो अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. आतां पळोवचें पडटलें थळावी पंचायत ह्या कोयरा कडेन केन्ना लक्ष दितात आनी हो कोयर केन्ना काडटात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक